नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही काली पुष्कराविषयी उलयता आशिल्लीं. सारस्वत कम्युनिकेट पुष्कर भारी प्रामुख्य इम्पॉर्टंट म्हणताची कित्याक म्हळ्यार आम्ही आमगेले मालगडे एन्सेस्टर्स सरस्वतीचे पूरा सिविलायझेशन खंय राबून आशिल्ले पळय थंय सुकून येवन पुष्कर सुकून डिवायड जावन चमकलीची म्हणून हांव सांगिल्लें. आणि पुष्करांतू तीर्थराज ते जाग्याचे एक इम्पॉर्टन्स तीर्थराज म्हणतात की म्हळ्यार वरगालायल वळारी ते यज्ञ करतना अनेक स्टोरी कसं म्हळ्यार कंडापटी राक्षसांक गेले दुष्कर्म चेड जाता आसतना ब्रह्मा सांगतानी अशी फायट कर काय नाका म्हणटा ताणें यज्ञ करचे खातीर ताणें ब्रह्मान 4 इंच हिल्लॉक्स तयार करून सुत्तू आणि मदें तूं ताणें ते यज्ञ करूं सुरू केलें. ते यज्ञ सुरू करतना तेची काणी की सरस्वती येवच्या लेट जातना हांगा गायत्रीक तांणी शुद्ध करून गायत्रीक वयसून यज्ञ करताची. आणि यज्ञ करता आसतना आनी कुडले यज्ञ जाता तरी सरस्वती येता. सरस्वती येता ती पळोवन तिका कोप येता आनी ती ब्रह्माक शाप दिता, शिवाक शाप दिता, ब्राह्मणाक शाप दिता, गायेक शाप दिता, सगळा शाप दिवन ती वता. तेन्ना तिका सांगता संची की तूं कोपूं नज म्हणून सांगून मागीर तिका ब्रह्म सांगता ती शाप दिता ब्रह्माक तुगेले पुष्करा नंतर खंय तुगेलें टेंपल आसना म्हणून सांगून. लेकिन ब्रह्मा टेंपल मागीर सुमार कडेन सुरू जाला. तशें गोवांत आसा तशीच विंगड कडेनय सुमार कडेन सान टेंपल सुरू जाला म्हणून आसा. सरस्वती वता आसतना मागीर ब्रह्मान सांगलें हांगा जावचें फर्स्ट आरती तुका जाता मागीर गायत्री जातालें म्हणून सांगून. तशी ती ते रत्नगिरी गुड्ड्यावेर वचून म्हणून ते राबले. ते गुड्ड्यावेर 3 देवी मदें तूं सरस्वती, शारदा मागीर सावित्री, शारदा, सरस्वती हे 3 मुर्ती ते आसा. मागीर तशीच तो गुगेलो म्हणून जाल्यार पुष्करांत एक पाप विमोचनी टेंपल आसा आनी ते एक्चुअली एकादशी मंदिर. एकादशीक चेड मंदिर खंय ना. एक मंदिर आसूचें एकादशीक जगन्नाथपुरींत आनी एक मंदिर हांगा आसूचें पुष्करांत. पुष्करा ते एकादशी माता मंदिर म्हणटाची थंय वचून पांय पडल्यार तिका पाप सकड मुक्त जाता म्हणून सांगताची. मागीर एकादशीक भारीची इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार ते पौर्णिमा या अमावास्या 4 दीस फूड जाता. जशें आमकां चतुर्थी कितली 4 दिवसाची इम्पॉर्टन्स आसा तशीच एकादशीची इम्पॉर्टन्स आसता. तशी पुष्करांत आमकां एक चमकल म्हणून जाल्यार ते आमकां मेळचें भाग्य. स्पेशली कार्तिक पुर्णिमा वेळार पूरा ते पुष्कर फेस्टिवल म्हणून करतांची. ते फेस्टिवलान तो आमी सगळे एटेंड जालें म्हणजे भारी चांग. तशीच सांगील वरेची ब्रह्मान ते लढाई करतना पडलेले आसले ते 3 लॉटस ताजे नांव एक ते लॉटस पॉंड म्हणटा ताका. ताजे ज्येष्ठ आनी मध्यम आनी कनिष्क म्हणून ती नांव दिलां ताका. ते पोंडा भितर न्हाल म्हणून जाल्यार सगळेची आमगेले पापय धुवन जावता. तशी जी चर्मा रोग कसले आसल्यार हर्बल ते टोटल हर्बल वॉटर म्हणटा भितर आसूचें आनी क्लिन्स जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी पुष्करा गेले म्हणून जाल्यार आमकां भारीची चांग फल मेळ्ळो आसा. कित्याक म्हळ्यार तांचे आर्किटेक्चरल म्हळ्यार 52 घाट्स ते 3 पोंडाचे वयर आसा. 52 घाट्स आनी कांय 500 टेंपल्स आसा सान सान्न. ताजे घंटी आरती पूजा सगळें जातना ते एमएलची एक वायब्रेशन पुष्करांत भारी छान म्हणून सांगला. ते देखून आमी पुष्कराची महिमा आमकां कळमूंक जाला. मार सारस्वत जाणाक आमगेल म्हालगडे थंय सुकून बारसून चमकल्ले सगळी द्वारका गी या मैथिला गी गौडदेशा गी सगळे बारसून चमकल्ले पुष्करा सुकून. आनी पुष्करा सुकून बारसले ते हे पूरा काणीक एक उडगास जावका म्हणून सांगून एक आर्मी आमकां सांगता पासवर्ड. तशीची पासवर्ड म्हळ्यार एक आमकां कळका मुखारसून आमी मेळ्ळे म्हणून जाल्यार आमी भावा म्हणून आमकां कशी कळका. ताजे खातीर आमकां गायत्री दिवन पेटयली ही म्हणून एक संशय येता म्हाका. ते देखून आमी गायत्री जाप करतना आमगेले मालगड्यांक गेले एक भारी चांग म्हळ्यार आमगेले ते गायत्री मंत्र दिवचे उपनयन म्हणटाचे आमी आनी ताका ध्वज म्हणचे सेकंड बर्थ ध्वज म्हळ्यार आमी ते गायत्री मंत्र घेवन जन्नू घालून जप आनी कोरून
आमी ते जप म्हणटा आसतना आमकां गायत्रीचे ते मालगडान दिल्लेले आशिल्ले ताजे म्हापशेशिल्ले पुरापावर आमी घेता तेतून आमी गायत्री जप करका तदनंतर आमी पुष्कराव वचून सावित्री गायत्री मंदिर पडून ब्रह्माला आशीर्वाद घेवका म्हूण सांगून हांव तुमकां सगळ्यांनी निमून घेता हांव कर्नल अशोक केणी दिल्ली सुकून नमस्कार.